मोगाळ प्रेक्षकांक बरी सांज मागता. नवे वरस नवे सवानी विणलेलें जावं. ह्या वर्साय आमचो तुमचो भान घट जावं. कोंकणीचें बरें जावं. लॉकडावनाच्या 8 म्हयने उपरांत परत माची सुरू करतना तुमी दिल्लो तो सहकार प्रोत्साह दाखयलेलो मोग व्हरतो. एवा नासा तेंच्या वांगडा लगभग पावोणशे सुमेळ नाच सोबान कलाकुल ब्रास बँड क्रिसमस काळाच्या कलाकारांनी सोबयल्ली ही सांज सोबयल्ली. कुसवरान तुमची तोंडां गोट केल्ली. आदल्या म्हयन्याचो खर्च रुपये 80,100. तुमी कावारां भितर दाखयिल्लें उदार मोन रुपये 15,510. येवच्या म्हयन्याची 229वी मांची फेब्रुवारी 7 वेर चलतली. वाल्टर दांतीसांनी फांगडात हांव जिनियसान संगीत सांज सादर जातली. थोड्यो कळोवण्यो. 2021 एप्रिल तावन डिसेंबर पर्यंत म्हयन्याळी मांची शिंकळेंत कार्य दिवंक कला पंगडाक अवकाश आसा. दफ्तराक संपर्क करा. जनेर 9 तारखेतावन फेब्रुवारी 28 पर्यंत हर एका सांजेर शनिवारा 7 तावन 8:30 पर्यंत झूम ॲपार मांड सोबान SKA लंडन जोड मेळीन मांडून हाडटात कोंकणी सांप्रदायीक पदां ऑनलायन कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स चलता. विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बाब ओझेर हाच्या निर्देशकपणा खाला हो कोर्स चलता. दायज वर्ल्ड टीव्हीत 5 असो 3रो हंस सुरू जाता. हर एका आयतारा दनपारां 12 तावन 1 आनी यूट्यूबार केन्नाय पळोवप येता. तुमी पळया, हेरांक कळया आनी युवा तालेंतांक प्रोत्साह दिया. मान सोबानाच्या वावराची आनी कोंकणीची माहिती दिवं. हे नंबर 8105226626. हे नंबर सेव्ह करा आनी तुमचें नांव गांव हाका धाडा. आतां सुरू जाता 228वी म्हयन्याळी मांची. हाका चालवण दिवंक आयल्या श्रीमती आयरीन डिसोजा आंजेलोर. पदार आसून कोंकणीक आपली देणगी दित आयल्या तिका गोरकार एरिक बाबांनी उपाध्यक्ष नवीन लोबो आनी वेदीक आपोवन हाडिचे म्हूण विनंती करता. ही गांठ मारून चालवण दितात. तिका एक फुलां तुरो. देव बरें करूं. रोशन आंजेलोर आनी लॉयड रेगो हांणी फुडें येवन एक तुरो घेवचें म्हूण अपेक्षा. देव बरें. मांचयेच्या खर्चा बाबतीन खुशेची वंतीक दिवंक खबरां दिल्यांत तुमचें नांव आनी विळास बरयलो तर रशीद पोस्ट करता. आदल्या म्हयन्याची नांवां बरयिल्ल्यांचो रशिद्यो दफ्तरांत आसात. घेवंक विनंती. देव बरें करूं. म्हाका आनी रोशनाक संगीत जिवीत सुरवातूंक
प्रेरण दिल्ल्या मान सोबानाक आणि आमचे संगीत साधन सादर करूंक अवकाश दिल्ल्या कलांगणेचे हे मंचयेक साश्टांग नमन पाठवून हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्त कोंकणी संगीत अभिमानींक प्रणाम करता आणि 20-21व्या वर्साचे शुभाशय पाठयता. कुलकुलो लॉयड रोशनाची हिवाळ पदां अशें तुमी बॅनरांनी जायरातांनी वाचलां आसतलें. वाचून एकल्यान फोन केलें, काल सायबा हिवाळ पदां खंय तुमची परवां कलांगणां येतना कांबळ आनी जेगी म्हणालो. आनी एकलो म्हणालो, तुमची पदां आयकून हिंव चड जाल्यार उबेक शेकूंक कांय वेवस्था आसा गी म्हणून. मागीर एकल्याचे फोन, हिवाळ पदां म्हळ्यार कसलीं पदां? दोड्या अर्थाची न्ही मू, भुरग्यांक आपोवन हाडयेत मू. जानेर म्हयनो म्हणटना हिंव इल्लें चड. थोड्या वर्सां आदीं कुलकुलोय आसतालो, पूण आतां रूख वनां उणी जावन कॉन्क्रीट रानां सडल्या उपरांत हिंवी दगीन वळवळटा. तरी ह्या हिवाळ्या दिसांनी आमचें संगीत कार्य सादर जाता देखून आमी रसिल्लीं, पूण हिवांत कांबळ घालून लिपोवन बसयल्लीं थोडीं पदां विंचून सादर करचें प्रयत्न आमचे. म्हजो आनी रोशनाचो संगीत सांगात भरती 17 वर्सांचो. 2003 इसवेंत जादू कोवळी रोसूंक आमी दोगी सांगाता मेळिल्ले. आजून सांगाता उरल्या. आमी रसिल्लीं 100 वयर पदां कोंकणी मनाक पावल्यान. तांतलीं मेजून 14 पदां आज तुमचे खातीर विंचल्यांत आनी तीं तुमच्या काना पर्यंत मना पर्यंत पावोवंक आमचे मदें आसात कोंकणींतलीं अमोलीक तालेंतां. देखून दया करून तुमच्यो ताळयांचो आवाज दिवन तांकां अभिनंदन पाठया. गोडशा सपनान मानसोपणान 1999 वर्साचो कवी म्हणून एक प्रशस्ती दवरली. ह्या प्रशस्तीक कवींक कविता धाडूंक आपोवणें दिल्लें. हांवें तें आपोवणें पाळ्ळें आनी एक गांवान धाडलें. एके सकाळीं 8 वरां अशें आमगेर टेलिफोन नातिल्ल्यान हांवें संपर्काक म्हूण धाडिल्ल्या शेजारच्या लॉरेसा मागीर एके व्यक्तीन फोन करून म्हाका आपोवंक लायलें. मिनटां भितर थंय पाविल्ल्या म्हाका त्या व्यक्तीन इतलेंच सांगिल्लें, लॉयड परबीं तुका, तुजी कविता व्हरून पळोवन तुका वर्साचो कवी प्रशस्तीक आमी विंचला. अशें सांगिल्लो व्यक्ती दुसरो कोणूय न्ही, मानसोबान गुरकार एरिकबाब ओझेर. आनी ती कविता आयचे संजेचें पयलें पद जावन आमी सादर करता. हे कवितेचें नशीब पळया. हेणें प्रशस्ती हाडून दिली हे कवितेन. तेणें ताका हांवें सुबीत एक ताळो बसयलो. संगीत गुरू जॉयल पेरेरीन त्या पदाक संगीत सजयलें आनी उपरांत भारतांतलो फामाद गावपी सुरेश वाडकरान हें पद गायलें. आनी आज हें गावंक तुमचे मुखार येता सुबीत जिवासो, सुबीत ताळ्याचो गॅविन मिनेजीस. मोरा सांगडी पावला काढून लारा जशे घुमटा वाजून. मोरा सांगडी पावला काढून लारा जशे घुमटा वाजून आयलाय म्हज्या हितलांत. दिसाक ने रातीक गो घोडशा स्वप्नांत, दिसाक ने रातीक गो घोडशा स्वप्नांत. मोरा सांगडी पावला काढून लारा जशे घुमटा वाजून आयलाय म्हज्या हितलांत.
दिसाक ने रातीक गो घोडशा घोडशा स्वप्नात दिसाक ने रातीक गो घोडशा घोडशा स्वप्नात कोगले भाषेन गाणा गाऊन कांगणा नादान काना तोवून कोगले भाषेन गाणा गाऊन कांगणा नादान काना तोवून मौलाय म्हज्या आंगणांत उदेंत ने न्हिदेंत गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत उदेंत ने न्हिदेंत गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत मोरा सांगणे गावला काढून लारा जशे घुमटा वाजून आयलाय म्हज्या हितलांत दिसाक ने रातीक गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत दिसाक ने रातीक गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत बोल्यांचो झेलो गुंतून आमालाचे दोळे जोखून आबोलांचो झेलो गुंतून आमोलाचे दोळे जोखून रावलय म्हज्या हुमरांत सोव्यार ने हुशार गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत सोव्यार ने हुशार गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत मोरा सांगणे पावला काढून लारा जशे घुमटा वाजून आयलाय म्हज्या हितलांत दिसाक ने रातीक गो घोडशा घोडशा स्वप्नांत 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 देव बरें करूं आमी मोगार पडिल्ल्यांक पिशे म्हणटा सामा पळयल्यार मोगूत पिसो हो मोग ओणदींक दोळे दिता उस्तुरांक पोले दिता खोल्यांक कळे करता आनी वालींक जेले करता ह्या मोगाक नात दोळे फकत उमाळे उमाळे ऑर्सन कुएट हाच्या मी अमोर कोवळे खातीर हांवें उतरां बरयल्लें आनी रोशनान संगीत रचून सजयल्लें हें नाजूक पद गावूंक तुमच्या मुखार फुडारांतलीं नक्तिरां जेसन लोबो आनी रिया डिसोजा आनी तांकां नाचांत सांगात दितात नाच सोपान घेता काय किते ओणोदीक दोळे वस्तुराक पोले वाऱ्यार पासून उले मोग पिसो खोले जाले कडे वाली जाले झेले सोपले आमचे गळे मोग पिसो
आमाशेचे रातीपासून साने दिसतात आलोकेचे भोवती तुझेच रुपणे हसतात हातरार पाय टेकल्या रे हात चूक झालेली कळाना पावसात काय भिजल्या रे हात तापडलोस सळकाना सर्गात आसावशे दिसतात संगीत असताना धावतात तारा लिपतात लारा रवतात मोरा मोग पिसो वाटली झाली बोटा उमे झाली शिता सडली भूक आता मोग पिसो इश्टांक म्हज्या जावचो मोसोर खुशी दिता आराम तुका तांचे मुखार आशा जाता घरच्याक हाय फोटोन काय भेटोंक तुका येताना मोगची मजा वेळची नशा सांगो कशे कळाना संसार नवोच दिसता संगीत असताना धरल्यार हात काढल्यार मेट उरता शाश्वत मोग असो दिसल्यार रुबाव बसल्यार दुबाव जिवे तुझ्या गाव मोग पिसो धरल्यार हात काढल्यार मेट उरता शाश्वत मोग असो दिसल्यार रुबाव बसल्यार दुबाव जिवे तुझ्या गाव मोग पिसो सारकें जाल्लें तर हें एक भक्तीक गायन जायचें जाल्लें पद आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तें गायचें आसलें पूण आपल्या मोगाकच देवाचें स्थान दिल्ल्या एके चलयेच्या सिंथिमंतांनी तें रेवडलें आनी चंदारे कोवळें तें भायर पडलें उपरांत तें पद इतलें शाबासकेक पात्र जालें की म्हजीं उतरां आनी हांवें बसयलो ताळो एके कुशीन तर रोशनान त्या पदा फाटली बोगणांची नाड धरून सजयल्लें सुंदर संगीत आनी मीर आक्रास्ताचें सादरपण ह्या पदांतली भक्त वाडोवंक पावलें आज हे मंचेर हें पद गायता बाय शिल्पा कुटिन्ना कोंकणी संगीत संवसारांतलें भंगार आपल्या कळनासल्या अभ्यासान आनी निरंतर प्रयत्नान आज मंगळुरांतल्या गांवपिण्या मदें पयले पंक्तीर ती परजळटा तिचें संगीत गिन्यान कितलें आसा तें तुमी सोद दुसरो हंत पळयल्यार तुमकां कळटा आनी आज म्हाकाय आशा तिचे तावन हें पद आयकूंक भांगाराच्या बोळ्या प्रास मरघाई तुझे सत्रीक भिंगाराचे पाकळे प्रास सोभाई तुझे नत्रीक हंगार तुझ्या पोटल्या रे हांव तुझे सारके दायज ना तुम्ही क्लोस पुरो म्हाका तुझे वरतू वयस ओहो ला 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 ओहो ला 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 तुमसे
कोणाक चलयेचे केस पळोवन आनी कोणाक वेस पळोवन कोणाक नदर पळोवन आनी कोणाक वस्त्रां वयली कातर पळोवन कोणाक गूण पळोवन आनी कोणाक ऊण पळोवन पयलेच नदरेंत मोग जाता. त्या मोगांत सिंतिमेंतां फुडटात आनी ती थोडो तेंप बेताळा बरी गुंते आसतात. असलो मोग सादारण डामार रस्तो उतारच्या कोठारले बरी. येवशीन तावन तेवशीन पावचें निगंट आसना. शेतां मेरेर कोवळे खातीर हांवें उतरां आनी संगीत बसयल्या ह्या पदाक रोशनान नाजूक संगीत नेटयलें आनी तें एर्नाकुळमच्या नितीन कोट्टुंगल म्हणल्या महान मनशाच्या स्टुडियोक पावलें. पद आयकल्लेंच तो सगळोच त्या पदाचो अभिमानी जालो. तुमकां दोगांक आयकोवचे खातीर हांव तें रेकॉर्ड करतां म्हणालो तो. वय न्हू रोशन? वय. उपरांतलो इतिहास ताणें आमकां दोगां खातीर म्हूण तें गायलें आनी तें रेकॉर्ड केलें आनी उपरांत तें आमी हट्टाक पडोवन म्हणून शेतां मेरेन कोवळ्यांत घालें. आज तें इतलें लोकांमोगाळ जालां. असलें पद नितीना फाटल्यान तसल्यार तेका गवप्यान उमाळ्यांनी गावचें बरी मेळचें बारीक कश्टांचें जालां. पूण आज आमकां एक गवपी मेळ्ळा. हें पद नितीना परीस तितल्याच उमाळ्यांनी गावंक शकचें तसलो आनी तो आसा हेराल्ड तावरो आलंगार. हांव 16 वर्सांचो आसतना हो हेराल्ड तुळू ड्रामाक संगीत दितालो आनी गायन करतालो. गांवान गांव वचून नाटक सादर जाताले आनी हो संगीत दितालो. आज ताचो पूत निहाल तावरो इंडियन आयडल स्पर्धांत अंतिमंताच्या ह्या स्पर्धांक तो पावला आनी थंयसर तो गायन करता आनी आमकां सगळ्यांक अभिमान हाडटे आसा. हो निहाल खाली इंडियन आयडला पावना थंय बॉलिवूडाकी ताणें एंट्री दिल्या आनी आज ताच्या यशस्वी फाटल्यान आमकां व्हड अभिमान. त्या यशस्वी फाटल्यान व्हड देणगी आसा ह्या मनशाची, ताच्या बापायची, हेराल्ड तावरोची. आज हे वेदीक आमकां निहाला काडूंक जावना पूण ताच्या बापायक आमी हाडला. तर आतां ताका आयका. In your beautiful brown eyes, my love, I saw my world with just one shining smile. You took my heart and soul. Oh, la 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 la. केन्ना तुजो उगडास येता काळज पाळले धलता गो गुलोबाचे पाकळे बरी आत्म खुशीन फुलता गो. केन्ना तुजो उगडास येता काळज पाळले धलता गो गुलोबाचे पाकळे बरी आत्म खुशीन फुलता गो. कोण बाय कोण तू, कोण गो तू, कोण बाय कोण तू, कोण गो तू, कित्याक केलें कित्याक केलें सांग गो तू. केन्ना तुजो उगडास येता काळज पाळले धरता गो गुलोबाचे पाकळे बरी आत्म खुशीन फुलता गो.
थोडेंस सल्ले उलोवणे हो थोडेंस सल्ले उलोवणे थोड्यो बोल्यो हासो ओळख जाली थोडी थोडी जालो प्रेमी तुजो एकाच किनान कैदी जालो तुझ्या मोगान बंदी जालो केन्ना तुजो उगडास येता काळजा पाळले चलता गो गुलोबाचे पाकळे बळी आत्मकुशीन फुलता गो आईले कशे आईले तू आईले कशे आईले तू रावण नाचले तरी पण मनात तुझ्या मोडाप जशी थांबले परत मेळो केन्ना कोण्णा आशेन तुका मुर्ता कोण्णा केन्ना तुजो उगडास येता काळजा पाळणे चलता गो कोड न्हिदेक वेंगता तरी आत्म तुका चिंता गो कोण बाय कोण तू कोण गो तू कोण बाय कोण तू कोण गो तू कित्याक रे कित्याक गेले सांग गो तू ला 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 आमकां हे वेदीर बसयल्ल्यांक मुखार काळो कळोक दिसता पूण तुमच्यो ताळयो आयकतना बारीक संतोश भरता एडोल्फ जयातिलाक म्हणलो नामणेचो गावपी म्हज्या आनी रोशनाच्या पदांच्या मोगार पडलो आनी म्हणालो म्हाकाय तुमचे सांगता एक कोवळी काडची आशा आसा आमी ओपल्या आनी पदां घडूंक बसल्या केदना पच्चानाडींतल्या रोशनाच्या घरा केदना पंपवेला लागशिल्ल्या एडोल्फाच्या घरा केदना डॉल्फिनांत आनी केदना मंगळांत अशें लगभग 6 म्हयने चिंतून बरोवन संगीत सजोवन जातच 2007 इसवेंत भायर पडली कोंकणींतली पयली सोलो आल्बम ए मना कोवळी विकऱ्या पडून हप्त्या भितर 100 जाणांची शाबासकी आमकां लाभली तातूंत 2 व्यक्तींनी आमकां तेगांयकी फोनां करून बारीस अमोलेक उतरांनी होगळीक दिल्ली अजून म्हाका उडास आसा एकलो आसा देवादेन विल्फेरे बिंबस आनी दुसरो आसा एरिक बाब ओझेर दोगांयनी म्हणलें इतलेंच तुमी निजायकी कोंकणींत एक अत्युत्तम कोवळी दिल्या हळू हळू पावलां काडून ये आवाज करिनाका संवसारान जागे जावचे पयलें वेंगेन मोचाये गळे करिनाका हें पद हे कोवळेंतलें एडोल्फान बारीस सिंतिमेंतांनी तें गायिल्लें विचित्र म्हळ्यार ह्या पदाक रोशनान एक म्युजीक पार्ट ह्या म्युजीक संगीत ताणें सजयलें फुडें 2013 इसवेंत
चंदा रेकॉर्डेंस हे संगीतच आनी एक पद जालें आनी आज ही दोनूय पदां सांगता आमी सादर करता आनी तें सादर करूंक आमचे मदें आसात बरोशाचे गावपी कोंकणींतली अव्वल तालेंतां मुखेल्या दिसांनी खंडीत ही दोनूय तालेंतां ह्या मंचेर जावं दी ह्या भायर कोंकणींत खंडीत परजळटली तो बरोसो आमकां आसा गॅविन मिनेजस आनी एन्सन मिनेजस खाडो कायलो संद्रेम लिपलो पालवाले दिवे You are on my mind, and I long for you. ओडू ओडू पावलां काडून ये ओडू ओडू पावलां काडून ये आवाज करिनाका संवसारांत जागे जावचे पयले तूं लेंगेंत म्हज्या ये घळाय करिनाका आवाज करिनाका ओडू ओडू पावलां काडून ये काळोखांत काजुल्यांनी चुडी पेटयल्यो आनी तुका सुरगारांच्यो वाटो दाखयल्यो काळोखांत काजुल्यांनी चुडी पेटयल्यो आनी तुका सुरगारांच्यो वाटो दाखयल्यो ये वेगीन राजे नाका भिरांतेन खावचे नाका ये वेगीन राजे नाका भिरांतेन खावचे नाका एकच एक उमो दिवन फाटी बसपाये घळाय करिनाका आवाज करिनाका ओडू ओडू पावलां काडून ये ओडू ओडू पावलां काडून ये हो जीव फुलोवन फुलां बरी नाचता कुशेन मोरा बरी उदकांतल्या बांकात कशें मन धांवता तुजें कुशेन हो माणकुल्या मोगातूंस जळताय मळबांनी आंजातूंस फुलताय बोडटांनी मोगातूंस जळताय मळबांनी आंजातूंस फुलताय बोडटांनी तुंस हसताय बगल्यांनी आनी तुंस दिसताय सगळ्यांनी मोगातूंस जळताय मळबांनी आंजातूंस फुलताय बोडटांनी
वाळयताय चिंतून तुका हाव बसल्या रे तूं गोबोरा रावयताय हांव मानवाला हांव हारवाला हांव सरनेला गो तुका हांव मानवाला हांव हारवाला हांव सरनेला गो तुका म्हाकाच हांव विसडोंक तयार तूं जर विंचताय म्हाका मोगातून चलताय आंगणांनी आंजातून खेळताय सोपडांनी Wow, love is so beautiful. Wow, love is so mystical. I can see in your eyes, I can feel in your smile. Won't you gonna say it to me tonight, my love? पोरचे पोरस एक काळ आसलो चेडवान उक्त्यान एका चेड्याच्या मोगार पडचें म्हळ्यार महापातक आसलें बांदाक उजो लागले बरी बियातेनींच्या जिबेनी ही खबर ब्रेकिंग न्यूज जावन प्रसार जाताली ब्रेक नासतना पूण ह्या पोदांतलें चेडूं म्हणटा म्हाका लज ना मानाची गरजी ना तुजे वेगेंत हांव आंजा बरी फामाद गावपेन अनिता डिसोजाच्या याद अल्बमा खातीर हांवें आनी रोशनान रचयल्लें पद ही म्हजी कांकणां तुजेच खातीर आनी गायता इवा गावपेन रिया डिसोजा आनी सांगात दिता नाच सोपान तुझो
दिलराज रोड्रिगस म्हणलो रोशनाचो एक मित्र आसा. ताणें चलयां खातीरच म्हणून नव्या गवपेण्यांक युवा गवपेण्यांक घालून एक आल्बम करची आशा दाखयली. रोशनान काम सुरू केलें आनी म्हाका एक एक ट्यून गावन धाडूंक सुरू केलें. धाडून म्हयनो जावन आयिल्लो. हांवें उतरां बरोवन पाटी धाडूंक वचूना. एके सांजेर रोशनाचें कॉल म्हाका, बावा रेकॉर्डिंगाक आनी एक हप्तो उरोवना, कालें पदां दिताय की आमी दुसऱ्यांक सोदीचे. दिता म्हळें. दुसरो दीस रजेचो, शिवरात्रीक. हांवें सकाळींच येवन दफ्तराचें शटर उक्तें केलें आनी तशेंच बंद केलें. भितर बसून त्या दिसा हांवें बरोवन धाडिल्ली पदां 6 आनी एक पद अर्दें बरोवन दवरलें. रेकॉर्डिंग वेळार जालें, आल्बमूय वेळार भायर आयलो आनी त्या आल्बमाचें नांव मोगा सावळी. त्या शिवरात्री दिसा हांवें बरयल्लें एक पद आतां आमी सादर करता आनी तें तुमच्या मुखार गायता कोंकणींतलो नवो ताळो लिशा डिसिल्वा.
बरें शिवरात्रीला गियते आसा कोणाकी पदां बरोवंक आसल्यार दांडिया लिशा तुका मोग जाला की गुत्त ना पूण तुज्या गायनाचेर आमी मोगार पडले हांव आतां एक ल्हानशें सन्मान करये पूण ह्या सन्मानांत पेटाना कित्याक म्हळ्यार तस्सू एक पेटा शॉल ना कित्याक म्हळ्यार तस्सू एक शॉल फुलां जेलेनांत तस्सू एक परमळीक जेलो तस्सू एक परमळ फळां येनात तस्सू फळांचें भंडार उगडासाची काणीक ना कित्याक कोंकणीक तस्सू एक व्हड काणीक देवान दिल्ली हो विशेश सन्मान हांवें आनी रोशनान करचो हो गीत सन्मान संगीत सन्मान पूण कोणाक कांय तुमकां अंदाज जालो कोणाक अंदाज जालो आयकना वय म्हज्या तशें रोशनाच्या संगीत जिविताक व्हड प्रेरण दिल्लो व्यक्ती तो बेसावंक गेल्लो व्यक्ती तोच आसा कोंकणी संवसाराक देवान दिल्लें व्हड बेसांव एरीक अलेक्झांडर ओझारियो हांव उलो दितां एरीक बाब तुमी दया करून वयर येवचें आनी बसका स्विकार करची आनी आमी सुमेस्तांनी उबे रावन ताका मान फाटोवंचो आनी हो सन्मान करतात रोशनाचें एक इस्कॉल आसा स्ट्रमर्स म्हणून ह्या संगीत इस्कॉलांतलीं भुरगीं सेनोरा कुटिना कुलशेकर सिमोना मोंतेरो बेंदूर हात वयर करा हांवें नांव आपयतना हात वयर करा सेनोरा कुटिना कुलशेकर सिमोना मोंतेरो बेंदूर सिनोला अल्बुकर्क बोंदेल इवा पिरेरा आंजेलोर अबिगेल क्रास्ता बोंदेल लिशा पिरेरा विजय विबा मस्करनस आंजेलोर रोजाना वाल्डर बोंदेल डेलरिन फर्नांडीस देरेबैल आनी हांकां ह्या संगीत सन्मानाक तरबेती दिल्या बाय शिल्पा कुटिना हिणें आनी आतां हो संगीत सन्मान सुरू जाता जिविताची दोन फुडे समकता काळोखाचे भंद्र झळकता जिविताची दोन फुडे समकता काळोखाचे भंद्र झळकता प्रायची घा सोडू मा स्वता वेडाला की झुजू मात्र सलोता प्रायची घा सोडू मा स्वता वेडाला की झुजू मात्र सलोता कोंकणीक
बसलो लोकांच्या दुकानी कडलो आकांतान आसल्यांक शेजारी आनी तीन दंचल्यांक सुजारी अजापां केल्लो कारवारी माणसो बाना सोरुवारी सर्व काळी कोंकणी लोक तुका आभारी जिविताची दोन फुडें संकटा कलांगण मोडल्या ह्या देवाळांत नासयली कलेची पावलां उगडून जात बोली जनेलां कोंकणीत केली ताणे नवालां कलांगण मोडल्या ह्या देवाळांत नासयली कलेची पावलां उगडून जात बोली जनेलां कोंकणीत केली ताणे नवालां व्हड व्हड कार्यां सुगुरता सतनीत शिस्तेचो सरदा गीत संगीत सुगडनार हजारो तालिंतांचो फुलकार लांबची ये कोंकणी तूं सदां सुरंगार मान तुका पाटयता मोग आमचो भेटयता प्रेरण तुमचें घेता आमी कोंकणीक फुडें व्हरता आमी कोंकणीक फुडें व्हरता आमी कोंकणीक फुडें व्हरता आमचे समेस्तांचे प्रेरण रे बाब तुमकां आमी सर बरें मागता लांब भलायकी बड भलायकी मागता असलो सन्मान म्हाका मात न्ही कोणाक जाल्लोच ना हे वेदीर जायते कलाकार आयल्यात तांणी तांची तालंतां दाखयल्यात उपकारी मनान ते गेल्यात भोव थोड्यांनी तांचे आभार मान दाखयला अरुंदांती एकलो ताणें भांगराची मदी घालून सन्मान केलो उडासा म्हाका पूण ह्या लॉयडान आनी रोशनान देव बरें करूं. आमकां हें संगीत करूंक थोड्यांनी कुमोग दिल्या आदार दिला तांकां आमी केदाळे आभारी मनेस्त अल्फोन्स लुसी क्रास्ता ताकोडे मायकल जुलियाना क्रास्ता ताकोडे अविल शमिता क्रास्ता ताकोडे नॉयल मीता क्रास्ता दुबय माउरिस फेल्सी लोबो पेपर मिल मोडबिद्री जॉन्सन शैलेश
शेरीन आणि गिझेल मॉरस सिद्धकट्टे आता दुबय. नाव नाका म्हणून एका अभिमानीन, तशेंच नाव नाका म्हणून आनी एका अभिमानीन, आनी नाव नाका म्हणून आनी एका अभिमानान अशें आमकां तेगांनी आदार दिला. राज हॅन्ड्री विना फ्लाविया कुटिनो आनी भुरगीं कुवेट. अर्थर पेरेरा ओमझुरू दुबय. आयरीन लोबो मिलार. जोसेफ डिसोजानी कोटा मुंबई. शॉन डिसिल्वा बोंदेल. मीना सेरावो बोंदेल. अनैरा मेंडोन्सा कुवेट कणाजार. अनोला मेंडोन्सा कुवेट कणाजार हांचो आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी येदोळ तुमी आयकले सोबीत संगीत कार्य हांगासर सादर जाता आनी हाच्या फाटल्यान संगीतकार आसात तांकां तांचो उडास काडून तांचे विशीं वळख करून दिवंक हांव रोशनाक मुखार आपयतां. देव बरें करूं लॉयड. मस्त करकरे करूंक वचना हांव ताच्या बरी कवी न्हय, उतरां गुंतूंक म्हाका कळनात. थोडे विशय म्हाका ह्या वेदेर सांगूंक जाय. आज जर रोशन डिसोजा आंजेलोर तुमच्या मुखार उबो जाला, ही वेदी ताका कारण आसा आनी बाब एरिक ओझेरूय ताका कारण आसा. देव बरें करूं एरिक बाब. ऑटोमोबायल इंजिनियरिंगांत हांव संगीताच्या इंजिनियरिंगाक वडल्याक देव बरें करूं तुमकां. हांव संगीतांत पयलीं पावलां काडटना हांव एक उतार आयकून आसलो. कोंकणी मोरता, कोंकणी मोरता, कोंकणी सोकाल. आनी 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां, 5 वर्सां आयकून म्हाका परवा मार्चाक 45 इयर्स जातात. आतां कोंकणी मरूं ना, आजुनूय जिवंत आसा. आनी एक कितें म्हळ्यार एरिक बाब, हांगा जर आज तुमी कालें पळयलें, ही अंतलीं थोडीं भुरगीं पुरा कोंग्लीश संवसारांतून ओडून हाडिल्लीं आमी आरावन हाडल्यांत. खंयगे एका तांच्या काळजाच्या कोनशांत आमी कोंकणीचें ल्हान बी ओंपलां. तें खंडीत जीव उरतलें म्हणून म्हजो भरवसो सकट भुरग्यां थंय आनी तुमच्या थंय. म्हाका ही माची करूंक पयले फावटी लॉयडान सांगता हांव घाबरलो. कितें म्हळ्यार म्हजे सांगाता सदांय संगीत दिवचे खेळगाडी आज काजारांच्या सोबाणांनी मस्त बिजी जाल्यात. खाली करया म्हणून धैर्य करन हांवें ह्या पंगडाक उबो केलो आनी हांव खंडीत निराश ना. हांची ल्हानशी वळख हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हाची वळख करूंक हांव फावो न्हय. हासो भाऊ व्हडलो गिटारिस्ट ऑलिन फेर्नांडीस, एरिक बाबोजेर असो जावंय तुमकां सर्वांक गोतासोंक पुरो. ह्या मानेस्ताक पळोवन ताचें ड्रमींग पळोवन हांव संगीताच्या संवसारांत ल्हान ल्हान म्हजीं पावलां काडून हांगा मातशें रायलो. एक उत्तीम संगीतकार. हांव खाली ड्रमर म्हूण सांगना, कित्याक म्हळ्यार ताचें म्युजीक सेन्स मस्त बरें आसा. मे बी तितलें म्हजें ना जावंक पुरो. हांगासर आसा मेल्विन फेर्नांडीस. देव बरें करूं मेल्विन. हो मानेस्त. संगीताक जात भास ना म्हणच्याक एक निदर्शन. हाच्या सांगात हांव मस्त उठोवना बसोवना जाल्यार ह्या मनशा थंय म्हजी वोड दुसरीच. खंयचें संगीतकार हें म्हाका आयल्यार तबलाक आनी पर्कशन्साक म्हाका पयलो उडास येता ह्या मनशाचो. पयशिल्ल्या उडपीत हांव जायत्या कन्नडा फिल्मांच्या आर्टिस्टां वट्टू हेळुल्लो मनीस विक्षित. थँक्यू विक्षित. जाग्याच्या अडचणी वरवीं हाका इल्ल्या मुल्याक गेल्लो देखून आतां भायर हाडचो. हाका तुमी फेसबुकार सोशल मिडियार सगळ्यांनी तुमी पळयलां. म्हज्या संगीताक पयले फावटी तो म्हजे वट्टू स्टेजीक आयला आनी कसो खेळ्ळा हांव कांय सांगना, तुमकां गोत्ता. आनी कसो खेळटा म्हणी तुमकां गोत्ता. हो आसा देरेबैलसो म्हणी येता देरेबैलसो कोळो रुबन मचादो. हेका आदी मागा म्हणी येता. म्हजो एक ल्हान कीबोर्डचो स्टुडंट जावन आसलो. इल्लें कॉलर वयर करचो हांवें म्हजो स्टुडंट म्हूण सांगून. रुबन मचादो तुमच्या मुखार. आनी एक आंजेलोरच्या संगीत शेतान फुल्लो गुलोब. सोदान तुमी हाका टीव्हीर मस्त पळयलां.
4 स्ट्रिंगांच्या बेस गिटारार नाजूक हांवें ताची बोटां दोंडायता मस्त अभिमान म्हाका भोगता हांवें पयल्या फावटी एक ल्हान संगीत इस्कॉल ड्रमर सचिन सिक्वेरा सांगाता बेकना कट्ट्यान सुरू केल्ल्या वेळार म्हजो तो स्टुडंट आज म्हजे वरणी बरें खेळटा म्हूण सांगूंक म्हाका खुशी जाता आनी आज म्हज्या सांगाता म्हज्या संगीताक सांगात दिता आंजेल ओर्सो आर्थर लोबो संगीत खेळचे वरणी मुंडू सांबाळचे इल्ले कश्ट जाल्यात आमकां आज चिंतून मेटां काडचे पडटात खंयी निसरात कोण ना म्हणून ह्या दोगांक मुखार आपोवंक एक कारण आसा सुमार 20 वर्सां जावंक पुरो एका महान संगीतकारान म्हाका फोन केलें आनी ताच्या घरा आपयलें आनी ताका आयिल्ली म्युजीक डायरेक्शनाची एक कंतारांची कोवळी नोटेशन आनी पुरा ताच्या टेबलार म्हज्या मुखार दवरले आनी म्हणालो रोशन ह्या सिडीक तुवें म्युजीक करचें हांव भियेलो कित्याक म्हळ्यार इंडिविज्युअली हांवें तेदोळ म्युजीक करून येतलें बट तो म्हणालो हांवें तुका पळयलां पारखिलां तुका सकत आसा तुज्या फाटल्यान हांव आसा पाटिंबो तूं तुजें मॅट काड आनी ह्या कोवळेक तूं संगीत दी म्हजें नांव खंय येवचें नाका आज तो मनीस खंडीत हांगासर ना बट ताका हांवें देव बरें करूं म्हणूंक आसा त्या दिसा ते म्हाका कोंकणीन कशें सांगचें म्हूण गोत्तूना एरिक बाब बक्षीचे इंग्लिशान कालें पासींग द टॉर्च लायट कालें म्हणटात तशें ताणें त्या दिसा म्हजेर भरोसो दवरून एक ल्हान सुरवात म्हाका दिल्ली आज कोंकणी संगीत क्षेत्रांत हांव हांगा मुशेर पावलां हे दोग अभिमानान सांगता म्हजे स्टुडंट्स रसल रॉड्रिगस देरेबैल आनी मिल्टन ब्रॅक्स बोंदेल त्या दिसा त्या मानेस्त जॉयल पेरेरेन म्हाका केल्लें कार्य आज हांव करतलो हांवें कंपोज केल्लें आनी लॉयडन कंपोज केल्ल्या एका पदाक ह्या येवच्या 1-2-3 म्हयन्यांनी एक पदाक रसल म्युजीक एरेंजर जावन काम करतलो आनी एक पदाक मिल्टन म्युजीक एरेंजर जावन काम करतलो रोशन डिसोजा आनी लॉयड रेगो अस्तमतेक पावतना कोंकणीचो फुडार मुखार व्हरूंक आमी बलिश्ट कांबे तयार करूंक एक ल्हान मॅट काडलां एरिक बाबोजेर आनी तुमकां जमलेल्या सगळ्यांच्या बेसावान रसल आनी मिल्टन तुमच्या मुखार देव बरें करूं देव बरें करूं रोशन हें पद मुखलें पद हांवें बरयल्लें कातर जाल्या उपरांत पयलें न्ही कातर जाल्या उपरांत बरयल्लें आनी तें मुल्यांत उरल्लें तें इंतासलें खंय हांवें मुखार हाडूं ना पद इल्लेशें कवजेन इल्लें बियान डोराच्या न्ही पूण नाका म्हणून पूण आयले वर सांगात म्हणलो एक आल्बम स्टीवन बारेन आमचो मित्र रोशनाचो मित्र ताणें आल्बम काडची आशा दाखयली तवळ रोशनान म्हाका जागयलें अळे तुवें एक तें बरयल्लें पद आसा न्ही तें ह्या आल्बमान घालया म्हणून आनी तें दिलें हांवें तें पद ताचो ताळो हांवें बसयल्लो देखून रोशन म्हणालो तें पद घालया आसा तशें आनी तें गावूंक ताणें दोगां तेका गावप्यांक चिंतलें म्हजेले उलयलो आनी लास्ट ताणेंच तें पद गायलें आनी इतल्या पुरब्यान तें गायलें म्हाकाच भारी आशा जाली हय पद हांवें इतलें तें भितर दवरलें म्हणून आनी आज परत तुमचे मुखार तें भायर हाडटें आसा हांव आनी तें गावूंक आमच्या मोगाचो आमचो सांगाती म्हणयत हांवें आमच्या संगीताक एरिक बाबान जशें सपोर्ट केला तशेंच ह्या दिसांनी आमकां वर्तो सहकार दिवचें एक जोडे आसा स्टीवन कुटिना आनी शिल्पा कुटिना आनी ओलारे म्हणल्या संगीत कार्या मुखांतर आमच्या पदांक वेदी दिल्ली आनी लोकां पर्यंत ती पावयली त्या खातीर तांचो आभार मानतना हें पद हांव गावूंक मुखार आपयतां मोगाच्या स्टीवन कुटिनाक एक सोबीत ताळो एक नाजूक ताळो म्हाका तरी बारीक काळजाक लागता ताचो ताळो आनी हांवें केदाळेक ताच्या कंतारांनी ताचो ताळो आयकल्लो पूण ह्या दिसांनी हांव पदांनी आयकता तें आसा आनी आज तुमी आयका देव बरें करूं
ताना ताना ना ना ताना ना ताना ताना ना 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 ताना ना ताना ताना ना 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 ताना ना ताना ताना ना ना ताना 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 ना 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 ताना 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 ना 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 देवान आकाश रचलो पोरें जाले देवान संसार रचलो पोरें जाले देवान आदाम रचलो पोरें जाले देवान येवेक रचले सत्यानाश जाले देवान आकाश रचलो संसार रचलो आदाम रचलो आणि तो न्हिदलो सुशेगाद कोणाची फिकीर नासताना मागीर येवेक रचली रचून फसलो प्रमाद फसलो तिनेंगा अजून तिका न्हिदूंक सोडलें ना देवान आकाश रचलो संसार रचलो आदाम रचलो आणि तो न्हिदलो सुशेगाद कोणाची फिकीर नासताना मागीर येवेक रचली रचून फसलो प्रमाद फसलो तिनेंगा अजून ताका न्हिदूंक सोडलें ना सोरो पायलो रुकार सोडलो आपलं एक काढले येवेक दिले तिने केले आणि आदाम काढले सोरो पायलो रुकार सोडलो आपले काढले रे बाबा वार्तारा येवेक दिले तिने केले आणि आदाम काढले आदाम नका म्हणालो नका नका आदाम नका म्हणालो नका 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 म्हणालो एवेन हट धरले एवेन घट धरले ये देवल आपल ताका गळ्यांत रिकोण सोडले देवगा रागान पेडलो फाटच्या जाले दोगांचो विचार केलो फाटच्या जाले आदांक भायर लोटलो फाटच्या जाले येवेन पाटलाव केलो सत्यानाश जाले देवान आकाश रचलो संसार रचलो आदाम रचलो आणि तो न्हिदलो सुशेगाद कोणाची फिकीर नासताना आणि तो येवेक रचून फसलो प्रमाद फसलो तिनेंगा अजून ताका न्हिदूंक सोडलें ना ताना ना ताना ना ताना ना 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 ताना ना ना ताना ना ना ताना ना 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 ताना ना 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 अजून पळे गुंडाम तोडे संसार कितें करता येव धरता येव सोडता येवेचेच चलता अजून पळे गुंडाम तोडे संसार कितें करता येव धरता येव सोडता येवेचेच चलता आगाऊ पिक कुवाळो पिक रे पिक कुवाळो आगाऊ पिक कुवाळो येवेन उठ म्हणचे येवेन बस म्हणचे सडूने कडा जाल्यात आगाऊ मुखार लोटचे देवान आकाश रचलो पोरें जालें देवान संसार रचलो पोरें जालें देवान आदाम रचलो पोरें जालें देवान येवेक रचले सत्यानाश जालें आनी तो संसार रचलो आदाम रचलो आनी तो न्हिदलो सुशेगाद कोणाची फिकीर नासताना मागीर येवेक रचली रचून फसलो प्रमाद फसलो तिनेंगा अजून ताका न्हिदूंक सोडलें ना देवान आकाश रचलो संसार रचलो आदाम रचलो आनी तो न्हिदलो सुशेगाद कोणाची फिकीर नासताना मागीर येवेक रचली रचून फसलो प्रमाद फसलो तिनेंगा अजून ताका न्हिदूंक सोडलें ना
कळलें मग हें पद कितें लिपोवन दवरलें म्हणून आज बायल म्हजी ओकाल न्हिदोंक सोडीत न्हय कोण थंय हांवेल रे परजे म्हजे कितें वायट तुका हांवें केलें खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका अशें एक कांतार आसा आनी ते तातूंत खुर्सार उमकळडेल्याचीं बोगणां आसात मोगांत चलोल्यांची परिगत सादारण अशीच किळे मारिल्ले बरी कांटे तोपुल्ले बरी बाले रेगिल्ले बरी अशें मुखार व्हरून वता देखून एक फावटी म्हज्या एका इश्टाची सिंतिमेंतां पळोवन म्हजें काळीज कडलें आनी हांवें एक पद बरयलें आनी तें पद ताका हांवें ताळो रचलो ना जादू कोळेंत रोशना लागीं हाडून आयलो आनी रोशनान पयले फावटी म्हज्या उतरांक ताळो बसयल्लें पद हें रोशन उडा सांगू मोगा म्हज्या कितें आणवें केलें तुका खंयच्यान तुका उणें केलें सांग म्हाका विजय वास म्हणलो एक गावपी आसा ताणें भोव अपुर्बायन हें पद गायलें आनी आज तें हे वेतेर गांवक मुखार येता एन्सन मॅनेजर्स तुमी वडोलूच ताका पळयलो आसतलो ताच्या ताळ्याची ती सोबाय आनी हें पदय तो अपुर्बायन सादर करता आनी ताका सांगात दिता नाच सोबान आडवे केले तुका खंयच्यान उणें केले तुका तू सांग म्हाका तू सांग म्हाका मोगा म्हज्या सांग तूं म्हाका कितें आडवे केले तुका खंयच्यान उणें केले तुका तू सांग म्हाका तू सांग म्हाका सांग म्हाका जीवा तुझ्या अंजुराचो सावड जालो सुकून गेल्या वोंटा तुझ्या आषाढाचो पावळो जालो रडोंक जाल्या ताळ्या तुझ्या गोकर्णाची पिरलोक जालो तरी तूं म्हाका कित्याक म्हाका सांडून गेले सांग म्हाका कुशेन नासून कुपाचेर आसाय खेळो पूण हांव काय पिसो जावून दुखाचेर आसा गळो एक दीस येता हांव गवता आकाशार तारा
अशें नाका लाले नाका तूं म्हाका मोगा म्हज्या सांग तूं म्हाका कितें आडवें केलें तुका खंयच्यान गुणे केलें तुका तूं सांग सांग म्हाका तूं सांग म्हाका सांग म्हाका कितें सांगू भांगरा सांगडो गांव म्हजो हें पद बरयतना हो गांव असो नातुरलो आतां जाल्यार मात्र हांवें पद बरयतोच ना तवळ म्हजो गांव सर्गा बरी आसलो आतां हांगा करगामात दिसतात आसूं तवळ भुरग्यां मतीर थोड्यो वळ्यो बरयल्यो आनी एरिक बाबान ताका एक सुंदर संगीत बसयलें भांगरा सांगडो गांव हें पद गांवक मुखार येता आमच्या मोगाचो आनी बरोवश्याचो तुमी सोदांती ताका पळयला जायत्या संगीतकारांनी पळयला जसो तो पळोवंक लांब तशें ताचें तालेंतय लांब तो आसा जेसन लोबो तुमचे मुखार Hello, sir. हो कितें सांगू भांगरा सारको गांव म्हजो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो हो कितें सांगू भांगरा सारको गांव म्हजो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो आमाशे राती हांगा दोन पारांच तारांची पांती हांगा चान्ने फक्त आमाशे राती हांगा दोन पारांच तारांची पांती ना मेळे सगळे मोडे मनीस हांगा आंज बाराय वरां दोन पार हांगा ना आयची सांज ना मेळे सगळे मोडे मनीस हांगा आंज बाराय वरां दोन पार हांगा आयची सांज कितें सांगू भांगरा सारको गांव म्हजो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो कानावेरी गाणा मात ना दुखाचो फुसफुसो दुधाच्यो झरी हांगा कानार मारता तेच आमोरी हांगा जिबेर वाडटा दुधाच्यो झरी हांगा कानार मारता तेच आमोरी जाती खाती दोरोना सगळे हांगा भाव सर्गीचे राज मस्तू नुरे वस्तेक लागला देव जाती खाती दोरोना सगळे हांगा भाव सर्गीचे राज मस्तू नुरे वस्तेक
फुसफुसो कानावेरी गाणामात ना दुखाचो फुसफुसो देव बरें करूं हांव 17-18 आसतना मोग केल्ल्या चेड्यान या चेडवान घात केल्यार मोग करणारां देदेस्पर जातालीं. थोडीं जेवचें सोडटालीं, थोडीं न्हीद सोडटालीं, थोडीं जीवय सोडटालीं. आतां तशें ना. आतां तूं गेल्यार तुजो आनी एकलो आसा म्हणटात आनी दुसऱ्या दिसा स्टेटसार 1-2 उतरां घालतात. तिसऱ्या दिसा आनी एकले वट्ट तसुरी घालतात आनी फेसबुकार या वॉट्सॅपार दाखयतात संवसाराक. तवळची सेंटिमेंटां वेगळीं, आतांची वेगळीं, पूण सेंटिमेंटां मोगाचीं तीं आसातच. आनी आज हें लिपोवन उरलें सान्नें कोळ्यांतलें पोद आमी वेंचून काडलां. तें बारीस भितर आसलें चिपून येदोळ कोणी आमी आपडूना आनी कोणी आपडूना. पूण कितेंगी त्या पोदाचो आमकां उडास आयलो आनी रोशन म्हणालो तें पद सादर करया. आनी आज हें पद तुमचे मुखार सादर करूंक एक युवा गावपी येता आनी तो म्हाका अभिमान म्हज्या गांवचो ताकोड्याचो मनोज क्रास्ता. सोद ह्या स्पर्धांत ताचें प्रदर्शन तुमी पळयते आसात आनी अपुर्बायचो ताळो ताची सगळी फॅमिलीच आमी ताकोड्यांत कॉयर करतना सगळी ताची फॅमिलीच संगीताची आनी आज त्या संगीताचो एक वांटो मनोज क्रास्ता तुमचे मुखार. तुका आशा जाता वेंगून तुका उगडास तुजो दोस्ता म्हाका हाय म्हज्या नशिबा आशा घेता पळोवन तुका आशा जाता वेंगून तुका उगडास तुजो दोस्ता म्हाका हाय म्हज्या नशिबा मोगा काळीज पिकता गोनी आठा तुका मोगा एक पावटी तोंडाकय म्हाका संस्ली चिंगेन मुचा सन्ने जाबून आयले तूं सन्ने जाबून आयले तूं कर संस्ली चिंगेन मुचा पडले जाबून आयले तूं पडले जाबून आयले तूं आजन करान सांडून गेले मोरना पेटे निदावन गेले
केले हो मुगा काळीज ठीक लागोनी आता तुका हो मुगा एक पावटी कोण दाखय म्हाका उबून वेता पयसंत्रला स्वप्नांतले गुण येवचो ना स्वप्नांतले गुण येवचो ना सुखांची या पयतळा अडकळ तुका हाडचो ना अडकळ तुका हाडचो ना सोडून वेता उस्वास मुजो व्हरून वेता उगडास तुजो सोडून वेता उस्वास मुजो व्हरून वेता उगडास तुजो आशा येता पळून तुका आशा जाता विकून तुका उगडास तुजो दोस्ता म्हाका हाय म्हज्या नशिबान ओ मोगा काळीज पिकता गोनी आळटा तुका ओ मोगा देव बरें करूं. कोणी रडलेंगे आदलो उडास येवन नांगे हांगा रोशन ना कोणी रडो ना रडले बरें ऐक नाही ओके हांगासर आमची संगीत सांत अशीच चलून आसा एरिक बाबान आनी लुयाबान डिसेंबर म्हयन्याळी मानच्या दिसा खास करून लुयाबान आमकां एक आपोवणें दिलें की तुमी एक मुखली मंची तुमी करीजे म्हणून आनी आमी बारीस चिंतूंक पडले हांव जानेराची 3 तारीख म्हणटाना काजार सोबाण आनी ओमतोचो दीस त्या दीस आमकां गवपी मेळटले गी संगीतकार मेळटले गी अशी खंत सुरू जाली तरी आमी हांव आनी रोशन धैर्यान फुडें सरले हांव आनी आज तुमच्या मुखार ही संगीत कार्य आमी सादर करते आसा आनी हाच्या फाटल्यान ह्या कोविडा दरम्यान जायतें वैरपंथा जालां आनी तोय एक ती भिरांत आमकां आसली तरी आमच्या मोगाशा थोड्या मनशांनी आमचो हात सोडलो ना सदांचे बरे तांणी आमकां आदार दिलो ती आसात मानेस्त स्टीफन बारेन अल्फोन्स लुसी क्रास्ता ताकोडे मायकल जुलियाना क्रास्ता ताकोडे अविल शमिता क्रास्ता ताकोडे नॉयल मिता क्रास्ता दुबाय मौरीस फेल्सी पिंटो मुडोबिद्री जॉन्सन शैलेश शेरीन आनी गिझेल मोरस सिद्धकट्टे दुबाय नाव नाका म्हणून गुरपूर कांय गपांतावन एकल्यान तशें नाव नाका म्हणून हेर दोगां मानेस्तांनी राज हेनरी विणा फ्लाविया कोटिनो आनी भुरगीं कुवेट अर्थर पिरेरा आमच्या मोगाचो कवी उमजूर दुबाय आयरीन लोबो आनी कुटाम मिलार जोसेफ डिसोजा आनी कुटाम मुंबय शॉन डिसिल्वा आनी कुटाम बोंदेल मीना सेरावो आनी कुटाम बोंदेल अनैरा मेंडोन्सा कणाजार कुवेट आनी अनोला मेंडोन्सा कणाजार कुवेट आनी सो आमी परते रितीन उपकार बावडता आनी सुवान डिसिल्वा ताचोय आमी आभार मानता आमकां तांणी आदार दिला आनी आमी जाणा तुमी रोशन लॉयडाच्या हातांत केलें आमी करता जाल्यार आमी करसाचें पळयना आमी क्वॉलिटी पळयता आनी जाता तितले प्रयत्न करता आनी हे प्रयत्न आज आमी केला अशें आमी बरोसता तुमकां तें मेसवलें अशें आमी चिंता आनी त्या सांगाता उडास करता आयची म्हयनाळी मानची आमचे भाग आज गांठ वाजोवन ह्या म्हयनाळी मानची चालन दिलें आसा मानेस्तीन आयरीन बाय एक लायट आसा जाल्यार तिशेन ती आसले कडेन
थोडी जाणां मागीर आयल्यांत रोशनाची मम्मी रोशनाक सकट रितीन मार्गदर्शक मातन्ही इन्स्पिरेशन प्रेरण म्हण येता हांवें रोशनाची मम्मी आयरीन माय तुका आमी मोगाचो सलाम म्हणटा तशेंच रोशन आनी ताची कुटाम मीराक रास्ता एक सुबीत सुंदर गौपेण अपूर्व नजूक ताळो तशेंच लोक तांचे सांगता तो बोंदेलांत वस्ती करनासा आनी स्ट्रमर्स म्हणलें इस्कल तो चलयता संगीत इस्कॉल तुमी जाणात तो कशें शिकयता आनी कशें शिकयता तुमचीं भुरगीं जरी तर आसात तालेंत आसात तुमच्या भोंवरी दया करून ताच्या इस्कॉलाक धाडा आनी ताचे तावन ती प्रेरण जोडटली तशेंच हांव आसा लॉयड रेगो ताकोडे म्हजी मम्मी लुसी रेगो ताकोडे ती येवना पूण म्हजी होकाल म्हाका केदाळे प्रेरण दिवची पदां बरोवंक पदां सादर करूंक ह्या खंयचे रितीन म्हगल्या जिविता प्रेरण दिवची सुनीता डोरा डिसोजा म्हजी होकाल तशेंच म्हजी दोगां नेण्टलीं भुरगीं अनुष्का रेगो आनी अमन रेगो हांगासर आसात तांचोय हांव काळजांतल्यान उपकार बावडतां आतां पावसा खातीर मागणें पावस शिरांदरीचो या पावस हळू पूण पावस केदाळे सोबीत पावस जिवाक बरो आमच्या धरतेक बरो एक पावसाचीं 2 सोबीत कंतारां पदां आमी घडयल्लीं आनी जायते रितीन तीं सुमार जाणांनी तुमी आयकल्यात पूण गुरुपूरचे एक टीम आसा आनी तुमच्या मुखार आसा हांगासर आनी कितें तो अभय तांचो मुखेली आसा वो ते पंतार आतां थंय कीबोर्ड खेळते आसा मनेस्त विजय रस्केन एक अपूट तालेंत कोंकणींतलें भंडार गुरुपुरांत बारी स्क्वायर मेस्त्री जावन मात न्हय संगीत कार्यांनी जायतीं इनामां ह्या पंगडान आपणायल्यांत आनी हो पंगड हांगासर आसा तांचे हांवें वळख करून दिजेच विनीत पिंटो हात वयर घाल आनी विनीत पिंटो अलिना पेरीस विल्टन फर्नांडीस स्वीडल डिसोजा एल्स्टन फर्नांडीस निशा लोबो आनी विजय रस्किना ह्या 7 जाणांनी मेळून हे सुबीत पोत तयार केला तुमकां खंडीत पसंत जातलें अभ्यासा वेळा हांव आसलो आमकां भोव चड रुसलां देखून हें पावसा खातीर मागणें तुमचे मुखार जाणटुली बोडा त्या धरतेच्या तळात फुलयता घामात बे नेंतुली बाळा त्या उदकाच्या खेळात धलयता कागदा होडे जाणटुली बोडा त्या धरतेच्या तळात फुलयता घामात बे हावरे तरणापणाक मस्त्यो करून आसा तुझ्या बकरीपणाक कुस्त्यो घालून आसा पावसात तू यो पावल्याचो शिवोर पावसात तू यो पावल्याचो आदार दी पावसात तू यो पावल्याचो शिवोर पावसात तू यो पावल्याचो आदार दी Yore, to, yore.
देव बरें करूं समेस्तांक तुमकां खंय वचनाकात हांगासर कुलकुलो संपलो पूण कुलकुलो बाग 2 बाकी आसा कुलकुल्याचो दुसरो वांटो आतां सुरू जाता हें कश्टांचें मुंडू घालून चलोवन येवचें बे देखून बसुल्लो येदोळ रगड येता नाकात म्हणून आतां म्हणणे आनी म्हणणी आतां कुलकुल्याचो दुसरो भाग सुरू जाता आमी जायतीं पदां घडल्यांत आनी दिल्यांत तरी मस्त पदां आमी बायलां पदां घडिल्लीं आसात येदोळ सुमार पडे तीं कांय सगळ्यांनी गेल्लीं नात ह्या लोकां मदें पावल्लीं नात आज तांतले विंचून 10 पदां आमी हांगासर सादर करता आनी तुमच्या मुखार ती पातलायता आनी तें गायन करूंक हांगासर सगळीं आमची गायन मंडळी हांगासर मुखार येता आनी तुमकां उलो दिता तुमी उडोल जावन बसून आयकून आसात आतां नाचचो वेळ आंगण उक्तें आसा पाड कांय चिंतूंक ना नवें वर्स भरोशाचें वर्स हें वर्स बरें जावन दी म्हूण आमी आशेवा आनी ह्या संतोशान नव्या वर्साच्या उल्हासान हो बायलान आसा आमी हांगा सादर करता 10 मिनटां भर तुमी गर्द करून नाचचें आनी ह्या संगीत सांजेचो हो सुवाद पासारचो देव बरें करूं कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून कालचा खालचा बुडकुलो कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून हालता कालचा बुडकुलो तू आयले तेन्ना कित्याक अशें कोन्ना मर्क जाता मन म्हजें मार्क जाता म्हणना तू आयले तेन्ना कित्याक अशें कोन्ना मर्क जाता मन म्हजें मार्क जाता म्हणना कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून हालता खालचं बुडकुलो हे कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून हालता खालचं बुडकुलो तू मर्सिडीज बेंज हांव फोडणे बियेची फाट तुजी धरून आशेता तू अनारकली स्वीट हांव तोवलेले मीठ रूस तुजी साकूंक लालेता हातान घालून कांकणा पायांक पायजना चल तुवें येता काळीज घालता उठताना हातान घालून कांकणा पायांक पायजना चल तुवें येता काळीज घालता उठताना हाय दबक दबा ताकतिना दबक दबा ताकतिना दबक दबा ताकतिना दबक दबा ताकतिना कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून हालता काळचं बुडकुलो हाय कुलकुलो रे कुलकुलो भारी कुलकुलो धडक धडक करून हालता काळचं बुडकुलो gotu mucha viola शेगोंगाचे माणी गोतू मुजा वियोला राग दीस तुका मोगा सानी आडून संवसारांत तूं एकले मुजा वियोला 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 हांवें तुजो सुमोग केला वियोला वियोला तुजो जीव तुका अर्पिला वियोला वियोला हांवें तुजो सुमोग केला वियोला वियोला तुजो जीव तुका अर्पिला ताळाचेर काळीज भरता हाय पेंडाचेर नाचो कातुराय ताळाचेर काळीज भरता हाय पेंडाचेर नाचो कातुराय मटक मॅट काडटाना खुशी जाता रे आदक हात लागताना दोशी येता रे बैला नसिया बैला नसिया बैला 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 रे बैला रे बैला रे बैला रे baila nasuya bindas baila nasuya
तुझे जीवित फुले गो हा टिंगरी डेंगा पोडला रे मोगार मोगार पोटले चढवा लागे जातो वकाजार टिंगरी डेंगा पोडला रे मोगार मोगार पोटले चढवा लागे जातो वकाजार कोळे फेस्ता सो काजू काजोता आणि फ्रेंडा सो नादू वाजोता काजू काजोता आणि फ्रेंडाचो नाद वाजोता पावलेला मन मोजे एक नस नसन तुझे संगता तुझ्या पावलात काळ दिसावा रे वा तू पाहिला नाच वारे वा तुझ्या पावलात काळ दिसावा रे वा तुझी संगीतडी साहित्य तरी ओळे लागला रे तू गालात गावचे सुरी बरी गोयचे पेन्नी बरी या नासूंक आसा किक तुझी संगीतडी साहित्य तरी ओळे लागला रे तू गालात गावचे सुरी बरी गोयचे पेन्नी बरी या नासूंक आसा किक आमने लागोनी राम देवोनी मोहन फुगोनी पिठा बरी लोक पोळ्योनी सोप भोगोनी काय बरी गडी हाय तू पाहिला नाच वारे वा तुझ्या पावलात काळ दिसावा रे वा तू पाहिला नाच वारे वा तुझ्या पावलात काळ दिसावा रे वा रस्त्याक देवताय किंकिना
पिन कांकणा हालोवन खंय गो चमकताय जण जणा जण 5 जाणांक रस्त्याक देंवताय किणकिणा पिन कांकणा हालोवन खंय गो चमकताय सुंदर दिसताय तू सुंदर दिसताय पुनवेराचो चंद चंद चंदीर दिसताय आबोल्या आबोल्या आजाड माणकुल्या रिपय गो म्हाका तूं तुज्या गालांतल्या पोंडकुल्या अय्यो अय्यो बुलबुल थंड थंड फूल फूल राग नको मोग दाखय मागो मोगऱ्या फूल अय्यो अय्यो बुलबुल थंड थंड फूल फूल राग नको मोग दाखय मागो मोगऱ्या फूल तरणी तलकस सोबीत मुजुगा सांतले थोडे कोंबले मेळ्ळे थंड कोरे जावो एकले चेडू माझ्या चेडू जाईन त्याचे नाव येता ताका हरता भितर करता गुगसा जाईन म्हज्या मोगाची जाईन म्हज्या सुखाची मोगरे गळ्या मोगऱ्याचे साचे संद सत्य रूपाचे अंग सत्य गुणाचे मोगा म्हजे चक्रमेताचे जाईन म्हज्या मोगाचे जाईन म्हज्या सुखाचे मोगरे गळ्या मोगऱ्याचे साचे संद सत्य रूपाचे अंग सत्य गुणाचे मोगा म्हजे चक्रमेताचे जाईना जाईना मैना मैना तुझे बिने जियेंक जायना जाईना जाईना मैना मैना तुझे बिने जियेंक जायना डब 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 मुनाद हाय काळीस गायता गाना डोळ्यांनी कानांनी मनात हाय बगडाची जगतात मना डब 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 म्हणून हाय काळीस गायता गाना डोळ्यात कानात मनात हाय बोगणाची देतात पाना आय आय्या आय आय्या ओ मोग मोहित बरोगी आय आय्या आय आय ओ मोग बघून झील पुरोगी आय आय्या आय आय ओ मोग मोहित बरोगी आय आय ओ मोग बघून झील पुरोगी ओ मोग बघून झील पुरोगी ओ मोग बघून झील पुरोगी हांगा सकयल येवन आंगणात नाशिल्ल्यांक आनी कदेला बसून मनात नाशिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. एक विशेष कळोवणी आयच्या दिसाचो सगळो सावंड दिला, हांगासर आवाज दिला. रेडिओ हाऊस सुनील आनी ताच्या पंगडाक आमी आभारी आसा. सुनील, तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. किंगू माम, तुमच्या उजवाडा खातीर आमी तुमकां आभारी आसा. तशेंच आनी एकल्या चवडाचो हांवें काडून पुरो. अकरेच्या घडी हांवें ताका संपर्क केलो आनी तांणी सुबीत मंच सजयल्या. मनेस्त बन्नू माम, तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दफ्तरांत आसच्या वितोरीक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सावंड हाऊस सुनील हाका आमी विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा. प्रॅक्टिसाक तशेंच हांगासर अपूर्व रितीन सावंड ताणें दिला. देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नवें वर्स मागता, बरें वर्स तुमकां लाबोवन दी. सगळें वर्स तुमकां सुख शांती लाबोवन दी अशें म्हजी आशा. म्हज्या तर्फेन, रोशना तर्फेन लाख लाख सलाम.